आपलो स्वार्थ साधपा खातीर खेळांत कोणीच राजकारण हाडून क्रिकेट खेळाची बदनामी करची न्ही. वेंचणूक कायद्या प्रमाण चालू आसा. कोणा कडेन जिखपाची ताकद आसा तो जिखतलो. राजकारणान जिखपाची कापास्ताद ना जाल्यार विरोधकांचेर आरोप करतात तशें राजकारण खेळान हाडचें न्ही. क्रिकेटीच्या अकादमीचेर कोणाक वेंचून दिवप हाचो निर्णय क्लब घेतात. हांगा राजकारण येना. जे कोण बेश्टे आरोप करतात तातूंत कितेंच खरें ना. क्लब वांगड्यांनी आबूज जावचें न्ही अशें केतन भाटीकारान पणजेन पत्रकार परिशद घेवन जाहीर केलां. पयलें हांव हें सांगूं इच्छिता की हें जें इलेक्शन जाता हें इलेक्शन गोवा क्रिकेट असोसिएशन करना. दीस इलेक्शन इज बींग हेल्ड एज पर नॉर्म्स डिसायडेड बाय COA आनी COA सगळे जाणा की सुप्रीम कोर्टा थ्रू आयिल्ले आहा म्हणून. तांच्यांनी इलेक्शन ऑफिसर आमी जेन्ना नारायण नवती बाब केल्लो तांच्यांनी तें ना म्हटलें आनी मुद्दसर हांकां हाडलो. ही इज एन सिनियर IAS ऑफिसर इफ आय एम नॉट मिस्टेकन. सो ती एक गजाल जाली. सो आतां प्रॉक्सी सिस्टम ना. आतां क्लब वतले, क्लब वचून इलेक्शन जातले आनी क्लब वोट करतले. ही पयली गजाल. आमी टोटल पयर आनी काल मेळून टोटल 82 क्लब्सां बरोबर आमची मिटींग जाल्या वेर पीपल कम एंड मीट अस. द क्लब ओनर्स कम एंड मीट अस. द क्लब्स प्रेसिडेंट सेक्रेटरी मीट अस. दीस क्लियरली शोज that this is a clean sweep and we are going to win the election. And when you can't win the election, you have to always blame the opposite party. This is what happens, but this is cricket. And this is not politics where all people from all parties have got together to make cricket a good field and to see that cricket develops. ही पहिली गजाल. दुसरी गजाल तांच्यांनी पयर म्हटलें की आमी सहज हे इलेक्शन जिखूं शकता आनी कितें करूं शकता. पण जेन्ना तांच्यांनी ऑब्जेक्शन घालें, ऑब्जेक्शनाचेर जेम तेम 6 क्लब सुद्दां तांचे कडेन ना. आमी सांगता त्या दिसा 85 क्लब हाडून आमी आमचे सगळे मेंबर बसूं शकता. सो म्हाका सांगपाचो हेतू इतलोच की हातून खंयच लोकांनी भ्रमीत जावचें न्ही आनी बेश्टेच मिडिया कडेन वचून खंयची घाण गजाली बरोवची न्ही. दुसरो बाब आमचो शिरीश नायक, तो जो सांगता की आपूण GCAचो प्रेसिडेंट की सेक्रेटरी कितें आशिल्लो, ताणें तें प्रूव करचें. वी चॅलेंज हिम, लेट हिम प्रूव वीच टर्म ही वॉज GCA सेक्रेटरी ऑर प्रेसिडेंट. अँड सेकंडली ताणें एदी मोठी फट मारल्या की तो रणजी खेळा म्हणून. गोवा क्रिकेटी कडेन रेकॉर्ड आसात, पण गोवा क्रिकेटीक जर ते मानना आसा तांच्यांनी BCCI नाल्यार सुप्रीम कोर्टा कडेन खंयी वचचें आनी आमकां सांगचें बाबा शिरीश हो केन्ना रणजी खेळा. ही दुसरी गजाल. तिसरी गजाल, आमचे जे इलेक्शन ऑफिसरान लिस्ट डिस्प्ले केल्ले दॅट वॉज डिस्प्लेड ऑन 3/7/2019. Notice was given on newspapers for objection of GCA eligible voters from 5th to 12th July 2019. तेन्ना 7 क्लबांनी ऑब्जेक्शन हाडले, बट तांचे ऑब्जेक्शन 12 जुलय पर्यंत जिनो क्लबाचे ऑब्जेक्शन हाडले ना. द क्लब विथ देअर रिप्रेझेंटेटिव्स गेव लेटर ऑन 20th August आफ्टर हियरींग. 5 वाजता जे हियरींग जालें आनी मागीर इलेक्शन ऑफिसरान ते अप्लिकेशन रिजेक्ट केलें. ते अप्लिकेशन गोवा क्रिकेटीन रिजेक्ट केलें ना. एवरीवन इज ओपन टू गो टू COA. वी हॅव नो इश्यूज विथ इट. फायनल लिस्ट डिस्प्लेड केलें इलेक्शन ऑफिसरान 29 ऑगस्ट. वेबसायटीचेर आसा, नोटीस बोर्डाचेरूय आसा. मागीर 10 दीस दिले फायलींग नॉमिनेशनाक. आनी जेन्ना नॉमिनेशन फायल जालें तेन्ना ते इलेक्शन ऑफिसरान भायर मारिल्लें आसा. ही नोटीस इलेक्ट्रल ऑफिसराची. पब्लिकेशन ऑफ फायनल रोल आफ्टर डिस्पोजिंग क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन 28/8/2019 28/8/2019 5 ही नोटीस लायिल्ली. दीस इज बाय इलेक्शन ऑफिसर. सो होय क्लियर जाता की बाबा हातून खंयच मालाफायड इंटेन्शन्स कोणाचे नाशिल्ले. सागरबाब इज अ गुड ह्युमन बींग. आमकां तांचे मुद्दम फॉर्म भायर मारप या मुद्दसर साहेबान फॉर्म भायर मारप ह्यो असली कांयच गजाली नाशिल्ल्यो. दुसरी गजाल येता आमचे विलास बाब देसाय. ताणें जो पॉयंट म्हटलो तांचो आमचो फॉर्म मुद्दम भायर उडयला. हांव तांकां सांगूंक चित्ता की टू विलास देसाय, लोटस एनक्लेव, विद्यानगर रोड, गोगल, मारगांव, कन्फर्मेशन ऑफ बॅलन्स. तांचो ड्यू आशिल्लो बॅलन्स तो ऑलमोस्ट 5 लाख सुमार म्हाका दिसता ड्यू आशिल्लो. आनी हेजी नोटीस 30/3/2017 गेल्ली आसा. 18 जाले, 17 जालो, 18 जालो आनी 19 जालो. इन केस इफ इट वॉज अ फॉल्स नोटीस, इन केस इट वॉज अ रॉंग नोटीस, अ फेक नोटीस, दे शुड हॅव कंप्लेंट बॅक दॅट टायम, नॉट टुडे. And it was registered. आनी इट वॉज रजिस्टर्ड. ते दाखयता पळय. Sent to his Google address. हाजे एड्रेसाचेर धाडिल्ली आसा ही. आनी म्हाका दिसता हे ऑडिटान GCAचे हाजून येता. सो एनीथींग हॅव दॅट सॉर्ट एज कम देन इवन दॅट कुड हॅव बीन क्रॉस क्वेश्चन. सो दीस आर द पॉयंट्स वॉट वी हॅव कम फॉर. अगेन इट कम्स टू जिनो क्लब. जिनो क्लबाचो हो 2012 आनी 2015 पासून
तांचो नेम ऑफ द प्रेसिडेंट इज सुनील आसगांवकर आणि नेम ऑफ द सेक्रेटरी सुजीत राणे आणि तांच्यांनी सायन घेतल्या ती वेगळ्याच मनशांची सायन घेतल्या. सो हांगा मालाफायड इंटेन्शन्स कांयच ना. ज्या क्लबांनी लास्ट टायमार 60 प्रॉक्सी केल्यो, वेगळ्यो क्लब केल्यो, त्यो हायकोर्टान भायर मारल्यो, हायकोर्टान ते क्लब रिस्टोर केले, 60 लाख रुपया जीसीएच्यान घेतले, जीसीएच्या क्लबाक भायर मारपाक आनी सुप्रीम कोर्ट पर्यंत पावले. तरी सुद्दां वी आर ट्रायंग टू गो अहेड गूड विथ द इलेक्शन्स. We will work with the government after the elections also. For us, the major criteria and major aim and objective is to have a very good stadium, an international stadium, and we are working for that. When you file an objection, you should have taken 100 clubs signature and filed मरे. 100 सोडून दी. Majority जर 56 जाता, 56 सायनी हाडपाच्यो. आमी आनी इलेक्शनाक वचचेच नाशिल्ले. When all the clubs are with us, we don't need to take a press conference. But yes, when your name is getting spoiled for no reason, when people are using your name, sometimes you need to clarify. So we have come to clarify on behalf of them. पळय सुरज लोटलीकराचो जो कितें पॉयंट आसा न्ही तो स्क्रुटिनी टायमार कोणेच ऑब्जेक्ट केलो ना. दुसरी एक गजाल आसा, सुरज लोटलीकर इज एन एज्युकेटेड पर्सन, ही हॅज गॉन एज पर द नॉर्म्स, एंड इफ ही इज रॉंग, COA will throw him out.